पेडणेची अपडेट म्हटल्यार आज 15 ऑगस्ट या दिसा पेडणे वाठारांतल्या सगळ्या शाळांनी आणि 15 दिव्यांग स्मारक जे फ्रीडम फायटर जे आसात थंयसर ध्वजारोहण करून 15 ऑगस्ट हे साजरो केल्या। पूण पेडण्या तालुक्यान असे लोक वस्ती रावतात, तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात, ज्यांका अजून मेरेन लायट ना, शिक्षणा खातीर खंय तरी ते वंचीत आसात। असल्या भुरग्यांक आयज खरें तर अजून स्वतंत्र मेळोंक ना अशें म्हणपाक हरकत ना, कारण अजून तेंच्या मेरेन लायट जी आसात पावोंक ना। जे आता सध्या ते रावतात एक भाटकारांचे, जे पेडणेचे भाटकार आसात त्यांच्या जमनी ते रावतात। गेल्या 4 पिढी हांगा ते रावत आसात। पूण आयज 15 ऑगस्ट ह्या दिसा नवचेतना युवा संघ आणि हरमलकर जे युवा कार्यकर्ते आसात, जो लोकांक हेल्प करीत आसता, विराज हरमलकर हांच्यांनी हांगा जे भुरगे आसात तांकां तेंच्यांनी एज्युकेशनाचे जी काही मटेरियल आसा ती हाडून दिल्लेले आसा आणि स्पेशल एक शाळा त्यांच्या खातीर उबारून दिल्लेले आसा। आणि त्याच बरोबर ज्यांका लायट नाशिल्ले तांकां सोलार सिस्टमाचे सिस्टम हांगा लावून तांकां लायट सप्लाय करून दिल्लेले आसा। एकंदर आयज आमी म्हणटा की स्वतंत्र जाला भारत, पूण अजून असे खुबशे लोक जे आसात अजून तांकां स्वतंत्र मनोवपाक खुश नात। त्या खातीर आयज सरकारान खंय तरी लक्ष घालचें, असल्या लोकां खातीर खंय तरी फुडें येवन त्यांची दखल घेवची खूब गरज आसा। आयज जे ते लोक आशिल्ले ते दोळ्यांसून अश्रू काडले। आयज बरो दीस आणि स्वतंत्राचो दीस, आणि त्या दिसा तेंच्या दोळ्यांसून अश्रू येवप म्हटल्यार अजून आमकां खंय तरी स्वतंत्र मेळ्ळ्या, पूण सगळ्यांक मेळ्ळ्या अशें म्हणपाक शकना। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।